Wami turbe nada bukti nurbe mana Mogal bapuy tu amso patuy adhar tu so Vignan warani rakso labuy sangga tu so Sumya tuja ya mandiram Sumyam bitu cakuritam Stuti tuji kaitam wami turbe nada Bukti nurbe mana बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवासो मोग आणि पवित्र आत्म्यासो एकवट तुमचे सोवे आसू बाळूक जेजू ती मोगाळ भावानो आणि भयण्यानो बाळूक जेजू मान करूंक ताचे मरी पालाबल्या सर उपकारां देवा बापा अर्गां दिवंक हें बलिदान भेटोवंक आनी चडीत उपकार मागोवंक हांगासर आमी आसांव आयची देव स्तुती प्रत्येक जाण सुवार्थेन आमकां जेजू जागवण दिता आमी हे दीस मरतेले हांव मेल्ल्या उपरांत आमची जडती जातली जडती जातना बोरी केल्ली देवाच्या हाता वेतेले हांव तर वायट केल्ली सासनाच्या क्यास्ती वेतेली जशें मोगोर जाळ ओडटाना बोरी मासली आसता पाड मासली आसता बोरी तो बाटयेन भरता पाड ती कान उडयता वायट केल्ल्यांक ख्यास्तीचें फर्माण आसतलें देखून आमच्या कुशे प्रमाणे जियोंक जायना हरी एकल्यान सर्गाक फावो जाल्ली जिणी जियेचे बरें करीचे आनी वायट सांडीचे खुशे प्रमाणे जियोंक जायना देवाच्या कुशे प्रमाणे जियेचे आमकां क्रिस्तांवांक ल्हानताणे दोळ पर्यंत कितली शिकोवण मेळ्ळ्या कितली समजोवणी मेळ्ळ्या कितलें बरें करीचें आनी वायट सांडीचें दोतोरेन आमी शिकल्या तें सगळें उपयोग करून आमी सर्गाक रिगजे म्हूण आमकां जेजू जागयता कोण एकलो म्हणटा आमकां मेल्ल्या दिसा श्रद्धांजली भेटयतात खंय त्या श्रद्धांजली भेटयतल्या मनशाक कश्टान घालना जो खंय आमी बरें केल्यार ताका बारें सुलाब उलोवंक आमी खोटें केल्यार ताणें कशें बरें उलोवचें त्या दीस ताणें फटी मारचें पडटा रामच्या विशयां फटीत सांगचें पडटा बरें नातल्यार बरोच तालो म्हणचें पडटा देखून तो म्हणटा त्या श्रद्धांजली भेटयतल्या मनशाक म्हणिल्ली कुमोक जायचें देखून थाणे म्हणे आमचे विशय मेल्ल्या उपरांत आमचे पेट्यांत पळोवन आमचे विशय बरें उलयचें देखून बरेंत जियेचें म्हणून आमकां जागवण आसा हे मीस भेटयत आसतना मागीर आमी करपा बरेंत करूं आमी सदां बरेंत करता तरी आमी अस्कत आमी स्वार्थी जाता चुकोवन पडटा चिंतनांनी उतरांनी करण्यांनी चूक केल्या बरें करूं म्हण आसा आमकां जाल्यार थोड्या फुडें चुकोवन पडलें हांव आमचो बाप आमकां बक्षिता आमची जिणीन तो जाना दोळे धांपया दूख पावया चिंतनांनी दूख आमी सूख केल्ल्याक उतरांनी सुखी आदारल्ल्याक करण्यांनी बरें करिनातल्याक आनी वायटूच केल्ल्याक घरांत शेजारा वाड्यांत ऑफिसांत दूख पावया बोगसाणें मागया आनी सर्गा फावत आसली जिणी आमकां दी म्हूण मागोवन सांगाता मागया हांव पातकी चड पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुणी हांव उसारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो भोव व्हड अपराध ह्या पुसत भगेवन सदांच हांव कुवार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता सर पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासनाच्या जिविता पावो आमेन सुमिया काकुक सुमिया काकुक Krista काकुक Krista काकुक
काकुतक सुमिया काकुतक सुमिया काकुतक प्राक्तुया आंतरराष्ट्रीय युवा संमेलन जावन आसा तांचे खातीर सर युवा जाणां खातीर आज मागया सांगता आसता फाल्यां सामारिया जॉन मारी वियानीचें फेस्त ह्या जागांचो पात्रो न्हू ताचें फेस्त करतना सर ह्या जागां खातीर मागचो दीस आज आमी सगळे इतले जाण हांगासर आयल्या सर आमच्या ह्या जागां खातीर आमच्या फिरगजीन आसलेल्या कुटुंबांत आसलेल्या आंगाच्या सक्कड ह्या जागां खातीर मागोवन तरणाट्यां खातीर मागोवन हें बलिदान आमी भेटोवया. मोगाळ देवा तुज्या एकल्याच पुताक परम आनी सासणाचो याजा तुवें केलाय जांकां ताणें आपले सेवेक आनी पवित्र गुटांचे मोणयारी करून दवरल्यात ताणें विश्वासीपणी आपलें मोणयारपण पाळीशें कर आनी सर आमच्या युवा जाणांक तुज्या बेसांवांनी भर आमच्या सोमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना. आमेन. निर्गमन पुस्तकांतलें वचप सरस्वरान परमयले परीस मुयशेन केले. दुसऱ्या वर्साच्या पयल्या म्हयन्याच्या पयल्या दिसा निवास उबो केलो. मुयशेन तो निवास उबो केलो. ताणें ताची पेडां दवरलीं, चौकाटी उब्यो केल्यो, पाटयो बसयल्यो आनी खांबे उबे केले. निवासाचेर पर्दो सोडयलो आनी तांबाचें दंपान ताचे वयर घाले. सर्वेस्वरान मुयशेक परमयले प्रमाणे हें केलें. उपरांत ताणें सल्ल्या शासन घेवन पेटेन दवरले. पेटेक दांडे घाले आनी पेटे वयर कृपासान बसयले. पेट निवासा भितर व्हरून दवरली आनी पडदो घालून सल्ल्या शासनाची पेट लिपयली. सर्वेस्वरा मुयशेक परमयले प्रमाणे हें केलें. तेदना एका कुपान जमते तांबो दंपलो आनी सर्वेस्वराची महिमा निवासांत भरली. जमते तंबांत भितर सरूंक मुयशेक जालें ना, कित्याक खूब ताचेर रावतले आनी सर्वेस्वराची महिमा निवासांत भरून आसतली. जेन्ना खूब निवासांत वयर सरतले तेन्ना इस्रायल प्रजा आपलें पयण सुरू करतली. पूण खूब वयर सरनातल्यार ते वयर सरा पर्यंत मुखार वचनातली. सर्वेस्वराचे खूब दिसाक निवासा वयर रावतले आनी रातीन तांतू उजो आसतलो. आनी तो इस्रायेलाच्या सगळ्या घराण्यांक तांच्या आख्या पयना वेळार दिसतलो. देवाचें उतार हें. देवाचें उदुकान. सर्वेस्पोरा देळबारांच्या देवा, कितलें सोबीत मंदिर तुजें. सर्वेस्पोरा देळबारांच्या देवा, कितलें सोबीत मंदिर तुजें. तुजे वेदी सशी दळबारांच्या सर्वेस्वरा, मुझा राया आनी मुझा देवा. गिरबुजांक पर्यान
मेळता भिडार आनी फारव्यांक पिलां काडूंक आयतो आसा घोंटेर सर्वेस्पुरा दरबाराच्या देवा कितले सोबीत मंदिर तुझे तुझ्या घरांत रावता ते मनीस कितले भागी दीस रात ते तुजी वाकणी करीत आसात तुकास आदार करून घेतलेले मनीस कितले भागी चलता चलता ते घर बळवून जाता सर्वेस्पुरा दरबाराच्या देवा कितले सोबीत मंदिर तुझे तुझ्या बिडाराच्या आंगणान करशिल्लो एकच दीस हर कडेन 1000 दिसां प्रास कितल्याक उत्तम नसत्यांच्या थंबांनी बिडा देवचे प्रास देवाळाच्या उमरार पडून आसचे कितल्याक बरें सर्वेस्पुरा दरबाराच्या देवा कितले सोबीत मंदिर तुझे सर्वेस्पुरा दरबाराच्या देवा कितले सोबीत मंदिर तुझे Hallelujah, hallelujah, hallelujah. तुझ्या पुताची उतरां आयकू आमची काळजां उगड सर्वेस्परा Hallelujah, hallelujah, hallelujah. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सगळे आसूं मातेव प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येसुया जेजू लोकां जम्या लागीं म्हणालो सर्गींचें राज एक झाडां बरी तें दर्यांत उडयतच सर जिन्सांची मासली तांतून सांपडटा झाड भरल्या उपरांत तें ओडटात आनी वेळेर बसून मासली विंचतात बरी मासली बाटयांनी भरतात आनी नाकारी भायर उडयतात ते परी घडटले संवसाराच्या अंतकाळार देवदूत वेतले आनी कोट्यांक बऱ्यांत थावन वेगळे करून उज्याच्या आगठ्यांत उडयतले थंय जातलो विळाप आनी दांत किर्लोणी हें सगळें तुमकां समजलें म्हूण विचारलें जेजून वय जाप दिली तांणी तो तांकां म्हणालो तशें म्हळ्यार सर्गींच्या राजा विशयांत शिकून घेतलो हर एक धर्मशास्त्री एक गर्दन्या बरी जो आपल्या भांडारांतलें नवें आनी पोरणें भायर हाडटा देवाचें उतार हें वाकणी तुका क्रिस्ता जेजू क्रिस्त ते मोगाच्या भावान आनी भयण्यानो तुमी कोडकाराणाच्या बायलेची गडीत वा काणी आयकल्या जावं पुरो कोडाची पिडां एकल्यातान आनी एकल्याक लागता म्हणल्यार चिंतपाच्या त्या काळार
त्या गोवाक पिडा लागली देखून ताणें घरा रावोंक जायना देखून आसऱ्याक हाडटाना ताची बायली ताची सांगात आई येयल्ली. कोडकारांच्या आस्पत्रेन आमी जाणां एकल्या तर आनी एकल्याक पिडा येता म्हणल्या खातीर कुटुंबां सकट ताका सांगतात कोणी त्या वेळार वचनातलीं भेट करनातलीं देखून कोडकार पुरा कंतिश्ट आसले त्या आसऱ्यांत. पूण एकलो कोडकार मात्र भारी संतोशान आसलो. पळयतना तो सदां सकाळीं उठता त्या आसऱ्याच्या एका दोऱ्याच्या कुशीन येता. त्या वेळार त्या कुशीन तावन दोऱ्याच्या आनी एका कुशीन तावन एक स्त्री येता. त्या स्त्रिये कडेन वो कितें उलयता, दोगांय आसतात, पळयतात, मागीर वो फाटीं येता. तो तांकां कळ्ळें उरिल्लें वो कित्या बारीक कुशेन आसा, उरिल्ले पुरो बेजारान आसात, वो कित्या कुशेन आसा म्हळ्यार एका स्त्रियेक वो भेटता, एका स्त्रिये लागीं उलयता देखून सगळो दीस कुशेन आसा. ताज्या वडिलाक ताणें सांगलें वो खंयच्या एका स्त्रियेक भेटता ताची तणकी करीचे म्हूण. देखून ह्या कुशेन आसलेल्या कोडकारा वडिलान आपयलें आनी विचारलें कोण ती स्त्री सांग. तो म्हणालो ती तुमी चिंचे बरी, सकाळीं चिंचे बरी, दुसरी कोणी वायट सालीची स्त्री न्ही ती म्हजी बायल. म्हाका कोडाची पिडा लागताना हांगासर हाडलें, म्हजी बायल म्हाका पावूंक आयली पूण फाटीं वचना म्हणाली. हांव फाटीं वचना तुका सोड न्हू म्हूण सांगून देखून त्या वेळार ते शेजारच्या घरांत ती काम करता. तीक हांगा येवंक सोडनात कित्याक म्हळ्यार ती भलायकी बरी आहा. म्हाका तें वचोवंक जायना कित्याक दोरो आड आसा. पूण हर एक दीस सकाळीं ती भायर येता त्या घरांत आनी हांव थंय वेतां. ती म्हाका पळयता आनी हांव तिका पळयतां. ती म्हाका पळयता हांव तिका पळयतां. सुट्ट उलोवंक जायना म्हळ्यार पयस आसा आमकां, आपणूंक जायना, उलोवंक जायना. ती म्हाका पळयतना हांव तिका पळयतना सगळो दीस दादोसकायेन करसिता. बायलेक पळयल्ल्या वरवीं घोव सगळो दीस दादोसकायेन आसुल्लो. मोगाच्या मनशांक पळोवंक कितलींशीं जाणां राखोवन रावतात. आजकाल व्हिडियो कॉल पुरो जाता तरी तो व्हिडियो कॉल नासलेल्या काळार उडास काडी आमी परगांवांत आसलेल्या मनशांक पळोवंक राखतालीं. थोडीं मांद्रेर पडल्यान जाल्यार पुताक दुवेक नात्रां पळोवंक आश येताली. आनी तो आयिल्ल्यान थोड्यांनी प्राण केल्लोय आसा, ताका पळयल्यांत प्राण केल्लोय आसा. थोड्या फाटीं वरां तांचे सांगाता करशिल्लीं आसात. थोड्या फाटीं आयिल्ल्या उपरांत सगळो दीस रात मध्यान रात पर्यंत बसून उलयिल्लीं आसात. तितली दादोसकाय. थोडीं आयिल्ल्यान तो म्हणून जेवंकी नाका दादोश जाल्लीं म्हणल्यार कुशेनी आसात. थोडीं सांगातपणान पयन केल्लीं आहात. हांगा बेंगलोर 8 वरां पयन करून ह्यो 8 वरां जाल्लीं 5 मिनटां जाल्ल्या बरीं जाल्या म्हणलें आसा. म्हळ्यार मोगाच्या मनशाच्या सांगातपणांत वेळ करसूंक सगळ्यां दादोसकाय खुशी आसता. भावा आनी भयणी ही आमकां मनशां मात्र न्ही, आमकां रसल्या सर पळय जरा देवाक आनी आमकां किरकोळ रसनांक वय एकामेकाच्या सांगातपणांत देवाच्या सांगातपणांत करसिताना वेळ करसिताना आमी दादोश जाता. देवाच्या सांगातपणांत वेळ करसिताना आमी दादोश जाता. आमी आनी देवान भेटचो एक जागो आनी सुवात म्हळ्यार देवाचें घर, देवाचें मंदीर. देखून ह्या देवाच्या मंदिरांत देवाक भेटून ताचें भाग्यवंतपण आमी जोडचो हो जागो. देखून आमकां आसा मंदीर, देवाचें मंदीर, देवाचें घर, इगर्ज आनी तांतल्या ताबेरनाकलांत आसच्या त्या उंड्या रुपार वस्ती करच्या आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता सांगाता आमी ताका पळयताना आनी तो आमकां पळयताना आमकां संतोश आनी दादोसकाय जाता. असल्या एका देव मंदिराचो उल्लेख तुमी चिंतून आयकलां जाल्यार हेच्या पयल्या वाचपांत केला. संवसारांत उबारलेलें पयलें देव मंदीर कोणें उबारलें तें? संवसारांतलें पयलें देव मंदीर मोइजेन उबारलें. ब्युटिफूल. मोइजेन उबारलेल्या पयल्या देव मंदिरा विशयांत आयच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकलें. आनी त्या मोइजेन उबारलेल्या पयल्या देव मंदिराक कितें नांवां आसलीं? ताका नांवां आसलें निवास, नांव आसलें तंबू, नांव आसलें जोमोत्यो तंबू, नांव आसलें आर्कपेट, नांव आसलें ताबेरनाकल. आनी मोइजेन उबारलेल्या त्या पयल्या देव मंदिरा भितर कितें आसलें आमी आयकलें? निवास उबारन ताचेर पेडां दवरलीं, चौकट्यो उबो केल्यो, पाटयो बसयल्यो आनी खांबे उबे केले. निवाचेर पडदो सोडयलो आनी तांबाचें धांपण ताचेर घालें. उपरांत देवान इस्रायल लोकां सांगाता केल्लें सोल्ल्याचें शासन ताबरनाकले पेटे भितर दवरलें. हें सगळें देवान सांगलेले पर्यंत मोइजेन केल्लें.
देवान उबा मैजेन उबारलं तें इतलें सोबीत मंदिर पळोवन देवाक इतली खुशी जाली की कितें केलें देवान तें मंदिर पळोवन देवाक इतली खुशी जाली की कितें जालें देवत्व आयलो तांतूं रावोंक कसो आयलो रावोंक कुपांच्या मोडांच्या रुपार आनी उजवाडा रुपार हें वाचप आज तुमी घरा वचून वाचा निर्गमन ग्रंथ एक्झोडस चाप्टर 40 चाप्टर 40 16 to 38 चकड वाक्य दिवन जायच्या वाचपाक थंय आनी कितें वाक्यां दिल्यान तें हांव सांगता थंय मोइजेन भांगाराची वेदी उबारली तिचेर दिवे दवरले आनी परमळीत धूप लासलो होम बली आनी अन्न बली भेटयली एका उतरान पयल्या देव मंदिरान कोण आसलो देव आसलो तें कितें चलतालें देवाचें आराधन चलताचें देवाचें बलिदान जातालें आनी विशेश कितें म्हळ्यार ह्या पयल्या देव मंदिराचें सांगे तें ह्या पयल्या देव मंदिराची विशेशता कितें म्हळ्यार तें मंदिर उखून व्हरूंक जातालें हें व्हरूंक जायना तें उखून व्हरूंक जातालें आनी इस्रायल परजा खंय गेली पळय थंयसर तें मंदिरां वेता कितले पयशे करसून कितले आमची बोळ करसून कितलें सोबीत देव मंदिर केलां ह्या देव मंदिराचो महत्व कितें आज आमी नियाळूंक जाय आनी वता आमी किर्तन आयकलें कितलें सोबीत मंदिर तुजें दळबारांच्या देवा देवाचें मंदिर आसचें कित्याक पयलें देवाचें मंदिर आसचें मागणें करूंक देवाचें मंदिर हें मागण्याचें मंदिर इजाया प्रवादी अध्याय 50 आनी 6 वाक्य 7 म्हणटा म्हजें घर सगळ्या परजांक मागण्याचें घर म्हणून आपयतली हें मागण्याचें घर सालमावरान अपुर्व्याचें व्हडलें सोबीत देवाचें मंदिर बांदलें आनी ताणें तरी कोण पयलें मागणें केलें कशें मागणें केलें पळया देवा तुज्या सेवकाचें प्रार्थना आनी विनाती आयकून घे आनी हांवें मारच्या बोबेक कान दी तर मंदिर आसचें कित्याक देवाक बोब मारूंक मंदिर आसचें देवाक बोब मारूंक आनी मंदिरान मारली बोब देव आयकता सालमांचो बापूय कोण तो दावीद रायन बोब मारली आनी ताणें बोब मारली आयकली म्हणल्यार सामुएलाचें दुसरें पुस्तक अध्याय 20 आनी 2 वाक्य 7 म्हणटा दावीद म्हणटा आपल्या मंदिरांत देवान म्हजो ताळो आयकलो आनी म्हज्या बोबेक ताणें म्हजी बोब ताच्या कानार पडली आपल्या मंदिरांत देवान म्हजो ताळो आयकलो आनी म्हजी बोब देवाच्या कानार पडली सामुएलाचें दुसरें पुस्तक अध्याय 20 आनी 2 वाक्य 7 तर मंदिराचें मागणें करूंक मंदिरान हांवें बोब मारीचें मागण्यान आनी देवाच्या कानाक तें पडटा मागणें करचें कित्याक मागणें करचें देवा खातीर न्ही कोणा खातीर मागणें म्हजेच खातीर करचें हांवें मागणें केल्यार देव ओडलोय जायना लायनूय जायना हांवें मागणें करचें म्हजेच खातीर हांवें मंदिराक येवचें देवाचो सांगात बगूंक हांवें मंदिराक येवचें देवाची कुरपा जोडूंक हांवें मंदिराक येवचें देवाची बेसांवां जोडूंक देखून मंदिर आसचें मागणें करूंक नंबर 2 मंदिर आसचें देवाक काणिको आनी पदकाच्या फारीकपणा बसत बलिदान भेटोवन देवा लागीं राजी जावंक काणिको भेटोवन देवा लागीं राजी संदान जोडूंक देखून इजायाचो ग्रंथ परतून आमकां सांगता अध्याय 50 आनी 6 वाक्य 7 म्हणटा म्हज्या मागण्याच्या घरा म्हज्या वेदीचेर तांणी भेटयलेल्यो होम बलियो आनी यज्ञ म्हाका पसंद जातल्यो हांगा भेटयलेल्यो बलियो आनी होम बली आनी काणिको म्हाका पसंद जातल्यो मिसाच्या बलिदानाचो साक्रिफीस वा खुर्साचो साक्रिफीस भेटोवंक देव मंदिराच्या की दुसरो पवित्र जागो आमकां खंय मेळत हें दुसरें कारण आनी मंदिर आसचें तिसरें कारण देवाक अर्गां दिवंक ताची स्तुती गावंक ताचो मोग नियाळूंक संतोश तोसें बरोसो जोडूंक तर भावांनी भयणी मंदिराक या देवाच्या मंदिराक स्तुती गांवाच्या मंदिराक काणिको भेटोवच्या मंदिराक आमी कशें येचें किर्तनकार आमकां शिकयता आयकुया पयलें किर्तन 40 आनी 2 वाक्या 4 म्हणटा उत्सवाच्या जोम्या मोदें उल्हासाची स्तुती गितांच्या नादान
देवाच्या घरा हांव येतां. उल्हासाची स्थितां गितांच्या नादान देवाच्या घरा हांव येतें. तर देवाच्या घरा वेचें उपकारी मोनान आनी भक्तीपोणान. उपकारी मोन ना तर भक्तीपोण ना तर हॉलाक वेचें आनी इगर्जे वेचें. थोड्यांक एकत आजून जाल्यार आमकां सगळ्यांक कोत्ता आमी उपकारी मनान दिनवासी काळ जाणा आयले हांव. थोड्यांनी चिंचें मिसाक वेचें म्हळ्यार सर्कासा वेचें म्हण. मिसाक वेचें म्हळ्यार थिएटराक येचें फिल्माच्या म्हण. रसपेराक येचें म्हळ्यार पार्काक येचें म्हण थोड्यांक चिंचें. देखून अर्थ तें करून तूं नेसून येवचें. मिसाक येचें म्हळ्यार पार्काक वेचें न्ही. मिसाक वेचें म्हळ्यार हॉलाक वेचें न्ही. तें मोइजेन बांदलेलें सोबीत पयलें देव मंदीर आत्तां आमी आयकलें कितें म्हळ्यार त्या देव मंदिराक देवाक उपकारी मोनान भक्तीपोनान ताका भेटोंक वेचें. दुसरें किर्तनकार म्हणटा इगर्जेक संतोशान आनी बरवशान वेचें. किर्तन 120:2 म्हणटा वाक्या 1. सर्वेस्पराच्या घरा वसूया म्हणटाना संतोश म्हाका भोगलो. येताना हांव बेजारान आयलां जावं पुरो. येताना हांव निराशेन आयलां जावं पुरो. फाटीं येताना हांव संतोशान येतां. हांव बरवशान हांव येतां. देखून हांवें हेंचें कोणाच्या वत्ताक लागून न्ही गेल्यार पावना. गेल्ल्या उपरांत आमी इगर्जे भितर कशें आसचें. परतून किर्तनकार आमकां 3 रिती शिकयता इगर्जे भितर गेल्ल्या उपरांत कशें आसचें. पयलें तो म्हणटा किर्तन 40:2 वाक्या 4 म्हणटा थंय म्हजें काळीज हांव ओमतीतां. आय एम्प्टी माय हार्ट. देवाच्या घरा हांव म्हजें काळीज ओमतीतां म्हळ्यार देवाच्या घरा गेल्ल्या रियेकल्यान काळजान ताण देवा लागीं उलयचे. बावर्तान वेळ करसीजे ना तर वचून काही फायदो ना. ओमती जांगा काळीज. म्हाका हांगा आयिल्ल्या उपरांत फाटीं येताना वा आमच्या फिरगेच्या इगर्जे वचून फाटीं येताना आमचें काळीज ओमतिल्ल्या बरी भोगता गे. हांवें ओमतिलें म्हूण भोगता गे भोगजे. दुसरें थंय गेल्ल्यांनी देवान केल्लें बरें पोण नियाळन ताचें आराधन करीचे. ताचो मोग नियाळचे. देखून किर्तन 40:8 वाक्या 9 म्हणटा तुज्या मंदिरान देवा तुजो मोग हांव नियाळतां. पोर ब्रेस्तार आमी आयिल्ले हांव. आज ब्रेस्तार आयिल्ले हांव. कित्याक देवाचो मोग देवान केल्ली महत्कार्यां नियाळूंक. देखून सुवार्थेंतल्या फारीजेवा परी आमचें ओडपण आनी बोडाय उलोवंक आमी येवचें न्ही. हांगासर आमी येवचें देवान केल्ली महत्कार्यां व्हरून. आनी तिसरें देवाळा गेल्ल्यांनी ताचे मुखार साश्टांग पडोवचें. देवाळा गेल्ल्यांनी ताचे मुखार साश्टांग पडोवचें. किर्तन 5 वाक्या 7 म्हणटा हांव तुज्या घरांत भितर सरतां आनी तुज्या पवित्र मंदिरा मुखार भक्तीन सरपडतां. हांव तुज्या घरांत भितर सरतां आनी तुज्या पवित्र मंदिरा मुखार भक्तीन सरपडतां. आमकां कोणा पुरा दिमी घालूंक जाता पळय. ताणें इगर्जे भितर गेल्ल्यांत दिमी घालची भोव अपुरब्याची. तुज्या मंदिरांत तुज्या हजरपणा मुखार हांव सरपडतां. हांव ओमतोत पडटां. कित्याक मग तुजी की व्हडलो दुसरो देव म्हाका ना. देखून तुजे मुखार सरपडचें दिमी घालची तें म्हाका तुवें दिल्लें वर्तें भाग. भावानी भयणी तवळू आज आमी गायिल्लें किर्तन कितलें सोबीत मंदीर तुजें दळभरांच्या देवा आमकां समजता. उज्याच्या आनी कुपाच्या रुपार असो देव आजून आमचे संगी आमच्या कश्टांत एक मोड जावन आमच्या निराशेंत बरवशाचें किर्ण जावन सोमकता. कित्याक ताणें म्हळां संवसाराच्या अखेर पर्यंत हांव तुमचे संगत आसतलो. मोइजे देवा भेटोवंक गेलो. फाटीं येताना ताच्या मुखामळाची कात परजळटाली खंय देवा भेटल्ल्यार. देवा भेटोवन देवाच्या घरा आमी आयिल्लीं आमी हरी एकलीं. फाटीं येताना मुखामळाची कात मात्र न्ही काळजाची कात आत्म्याची कात मोणाची कात सगळ्या कुडी चित्त कात परजळटा आनी परजळजे. पूण पापा फ्रांसीस आमकां अशें म्हणटा आनी एक मेट मुखार आमी वचोचे. देवाक भेटोवंक आयिल्लीं आमी सर्वां आमच्या भावां भयणींक आमी सोलोवन वेचें एक टॅबरनाकल जायजें. वी नीड टू बी एन वॉकिंग टॅबरनाकल. इस्रायल परजांताचो तंब उखलून व्हेलो. देखून आज ही गरज उखलून व्हरूंक जायना. ही गरजे भितर आराधना करूंक मागणें करूंक आयिल्लीं सगळीं भाव आनी भयण फाटीं येताना कुटुंबाक वाड्याक शेजाऱ्याक एक सोलोवन वेचें एक टॅबरनाकल जायजें. कश्टान आसलेल्या भावाक आनी भयणी एक सावळी दिवचें मोड जावन
आणि निराश नासल्यान धैर लाभोवचो उजवाड जायचे तो खोडकार ताच्या बायलेक एक मोड जालो की ती खोडकाराची बायल गोवाक एक खूप जाली की उजवाड जाली की हांवें आनी तुवें भविष्य आमच्या घरा एक ताबेरनाकल जायचे आमच्या वाड्याक एक ताबेरनाकल जायचे तो मिसाक आयिल्लो फायदो जातलो. तर हें मिसाचें बलिदान भेटत आसतना कशें जावचें म्हणल्या खातीर जेजूचें ल्हानफळ सांतेरें लिटल फ्लावर ऑफ जिजस तिणें मागणें करचें आहलें. तें मागणें आमचें करून घेवया. तिका जेजू कडेन कशें सांगचें म्हण कळनातलें खंय देखून तिणें अशें म्हळें जेजू हांव तुज्या ताबेरनाकलाच्या मुळांतलो तो फातोर जाता. ती पळय ताबेरनाकल पळया ताच्या मुळांत एक फातोर आहा न्ही ती म्हणटा हांव तुज्या ताबेरनाकलाच्या मुळांतलो फातोर जाता थंय तुका धरची एक कावण जावचे खातीर हांव जेजू तुजी कूड सांबाळची कॉर्पोरल जाता. कॉर्पोरल पळय हांगा वयर दिसता तूं आलो कलसी वयर ती जेजूची कूड दवरची कॉर्पोरल म्हणटात. कॉर्पोरल म्हळ्यार कूड ती वटलो तूं आलो हांव तो कॉर्पोरल वा तूं आलो जाता. हांव तुका उखूल धरचें पातेन उंडो घालून पात्र्याक उखलता न्ही आतां पळयल्ल्या वेळान तें पॅटर्न म्हणटा तें हांव तें पातेन जाता. वा तुका दाखोवं जें दार्श्याक मॉन्स्टेंस जाता सकाळ म्हणजे आराधनाक मॉन्स्टेंस दवरता आमी तें दार्श्याक जाता. वा हांव तुजें रगत भरलेली काल्स जाता. उपरांत ती म्हणटा हांव तुज्या ताबेरनाकल उक्तें करची सावी जाता. आनी निमाणें म्हणटा हांव रात आनी दीस तुज्या ताबेरनाकला मुखार जळसो दिवो जाता. आमकां खंयचें जायचें तें खंयचेंय जावं पुरो एक घडी भर आमी बसून नियाळया हांव कितें जाता ह्या इगर्जेक आयिल्ल्या उपरांत. तशेंच जावंक येवकारीचो जेजू आमकां बळ दिवन दी म्हण आमी मागया. वेदी सुशी आयल्या वुडो आनी वायनास भेटयता स्वीकार करती म्हूण पळाता आमकां सुखास पिता वावराम सुबुडो गोवासो कष्टां विथायार जालो तुजे कुडीन तो बदलसो मोरलूक विस्तेर कुर्सासो कर आमकां तुज्या मुखासो कर तुज्या साकरी पिसासो कर आमकां तुज्या मुखासो कर तुज्या साकरी पिसासो. म्हज्या मोगाळ भाव भयणीनो हें आमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हणून मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक मेवे आनी आमचे श्रीस्पोर म्हणून देवा आमच्या बापा तुज्या याजाकणी तुजे वेदी भोंवती तुजी भक्ती आनी तुज्या परजेची सेवा केल्ली तुका जाय. तांची सेवा तुका सदां मानच्याक आनी तुजे पवित्र बेंतांनी तकता तसलें फळ दिवच्याक ह्या पवित्र यज्ञा वरवीं तांकां बळ मेळो हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं तुमच्या इसोबे आसूं तीं काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पोरांतूय उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिनवासुया. वयशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्पळा पवित्र बापा सर्व पदवेदार आनी सासनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आमच्या दिनवासनी तुका कसलीच गरज ना तरी तुका आमी दिनवासता जाल्यार हें तुजें आमकां आनी एक देणें. आमच्या दिनवासेच्या प्रार्थनान तुजी वडवी बिलकुल सडना तरी असलें प्रार्थन करून
क्रिस्तांच्या सोमया वरवीं आमी तुज्या कृपेन वाडून वेतांव. जे कोण सर्ग आनी संवसार आनी देवदूतांचो धळबार तुका मान भोवमान दिता. तांचे बरोबर आमी तुजें किर्तन निरंतरी गायता. Duvid dălparan susărbesc portu, Sărcani somsa, bărla tuja văibava, Bun sărgitu ca cece, Sărvesc pora ce nami e tata ca ce, Bun sărgitu ca cece. बापा कळस तूं पवित्र तुमचं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हणून आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोंसूं वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेया आनी खाया, ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पणची. तेच पळी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेया आनी हांतलें पियेया, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणी खळराची रगत पथकांचें बक्षांनी मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उडासाक करा. बवर्तसो गट पगट हुया. Jesu melo, Jesu जीवन साला, Jesu नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुन्हा जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी सोडोवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेले आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या आबागेवन बापा आनी पिटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्ग बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान ते आमच्या भावां भयणींची काकुळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टेगतीन मेल्ल्यान समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आमकां मरये देवाचे माये संगती बागेवन झुजे बागेवन दम दुता आनी सर्व कळ्ळी तुका मनवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्पोद्वेदार बापा सर्व वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना.
देवाच्या घरा आमी कित्याक आयल्या मागणें करूंक बोब मारूंक काळीज उमतूंक स्तुती गावंक काणिको भेटोवंक बलिदान भेटोवंक ताच्या घरान मोगणी हाडूंक ताका अर्घां दिवंक तर आनी एक आसा देवाच्या घरा आमी आयल्या जेजूक तूं सेवंक ताका सेवंक आमी आयतीं जावया आनी ताणें शिकयलेले मागणे आमी सगळ्यां सांगाता म्हणून ताका सेवंच्याक आमी फुडें सरया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पथकां भोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवन दिनाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्पळां सर वायटांतलीं आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्त काय आमकां दी सर्गींचें भाग आनी आमच्या सोडवंदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवशान अतिरिक्तेल्यांक आमकां तुजे उदारका कुळतेन सर्व पातकांतलीं सुटय आनी सर्व आकांतांतलीं वाटाय. सोमियान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदुता म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पथकांचेर न्हय पूण तुजे पुवी सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तुजी येताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. सुम्याची शांती सदां काळ तुमचे सोवे आसो. जिवीन ताबेरनाकलां आमी एकामेका पळोवया जेजू दिल्लें शांती समाधान वांटून घेवया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतेले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतेले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतेले आमकां शांती दी. भावा भयणीनो पळयात ही देवाची शेळी संसाराचें पाप काडटा ती जेजू क्रिस्त आमचो सोमी. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आमी आयल्या आमी सर्वां सुभागी. तुवें म्हजे भितरचें म्हाका फावना पूण तुज्या उतराणींत म्हाका भलायकी मेळटली. जेजू देव कुवारा मोगाच्या संधीरा काळजांत तुये जीव दातारा जेजू आमच्या सोडवून मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. सौम्या तुकान आमचे भूषण तू आत्म्याचे सरकाराचा भरून पावचे कृपेन आमकां नेटोवचे. जेजू देव कुवारा
दुखाच्या संधीरा काळजांत तू ये जीवदातारा जेजू आमच्या पळवोंदारा काळजांत तू ये जीवदातारा जेजू आमच्या सोडवोंदारा सोम्या आमचे जीवन जावं एक रंगीत काया तुझ्या मोगान तुझे कृपेन जीवन एक पावन जेजू देव कुंवारा दुखाच्या संधीरा काळजांत तू ये जीवदातारा जेजू आमच्या सोडवोंदारा काळजांत तू ये जीवदातारा जेजू आमच्या सोडवोंदारा काळजांत आयिल्ल्या जेजूकडे आमी थोडो वेळ मौन रावया मोगळ्या सुमया तूं आमच्या काळजांत आयलाय तुका आमी अर्गां दिताव तुका आमी दिनवास थाव जेजू आमचो बरो गवळी तूं आमचो पोस करता आमकां नितळ जाग्या कडेन व्हरून आमकां दादोशी करता एक ल्हानशें भजन आमी गावया सोम्या मोजो गवळी तुजी दया दिसता निरंतरी सोम्या मोजो गवळी तुजी दया दिसता निरंतरी सोम्या मोजो गवळी तुजी दया दिसता निरंतरी सोम्या मोजो गवळी तुजी दया दिसता तरणे तणासल्या जाग्यारी सोम्या तूं म्हाका व्हरून पावय नितळ उदकाचे बोगलेरी सोम्या तूं म्हाका व्हरून पावय तूं सोम्या मोजो गवळी तुजी दया दिसता निरंतरी तूं सोम्या मोजो गवळी तुजी दया दिसता निरंतरी
बेनासलेले ते वाटेरी सुम्या तुमाका भरून पावय सता नितीचे सावळेरी सुम्या तुमाका भरून पावय तूं सुम्या मुसुगोळी तुझी दया दिसता निरंतरी तूं सौम्या मुसुगोळी तुझी दया दिसता निरंतरी. दोळे धांपडून रावया. फातरांनी रेंवेन बांदलेल्या ह्या देव मंदिरा भितर एक ताबेरनाकल तातूंत जेजू आनी आतां म्हज्या कुडींच्या भितरल्या काळजांत त्या ताबेरनाकलांत म्हजो जेजू देखून हांव तूं एक देवाचें मंदीर आनी म्हजें ताबेरनाकल सोम्यान भरलां ताका घेवन हांवें सलजे सगळ्यांक जिवें ताबेरनाकल जावन अर्गां तुका सुम्या जेजू अर्गां तुका सुम्या उगळाप तुका सुम्या जेजू उगळाप तुका सुम्या वंदन तुका सुम्या जेजू आराधन तुका सुम्या स्तुती तुका सुम्या जेजू. स्तुती तुका सुम्या जेजू. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा आमी भेटयल्या आनी सेवल्या ती भली तुज्या याजकांक आनी सगळ्यांक भावार्थ्यांक तुजें दैवी जिवीत दिवं. ह्या संस्काराच्या बोळान तुजे याजक आनी सर आमची युवाजन आनी भुरगीं मोगान सदां काल तुका एकवटून आसूं आनी तुजे सेवेन विश्वासी रावूं हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पॉट तुमचे सोवें आसूं. तुमचे सोबे आसूं. सर्पोद्वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपले आशिर्वाद घालूं. दीस या 10:30च्या मिसाक आमचे संगी आसून देवाच्या उतराचेर अपुरबायेचो नियाळ दिवन आमचे खातीर मागिल्ले जावन आसात. मनदीक बाब बोनिफस पिंटो गांवांत ते आनी हांव एकाच गांवचे उपिनंगडीचे ते कायार फिरगेजेंत विगार जावन आसले मात न्ही सुमार 11 वर्सां मंगळ ज्योतीचे डिरेक्टर जावन तांणी सेवा दिल्या आनी आतां प्रस्तुत सांजुजेची सेमिनरी जेप्पो हांगासर प्राध्यापक ते जावन आसात. मात न्ही आमकां सगळ्यांक वळखीचे तवळ तवळ हांगासर येवन तांची सेवा अपुरबायेचो नियाळ आमचे संगी ते वांटून घेतात. तुमचे समेस्तांचे नांवी आज आमचे संगी आसून देवाचो उतराचो नियाळ दिवन आमचे खातीर मागिल्ल्या मनदीक बाब बोनिफस पिंटो तुमकां समेस्तांचे नांवी देव बरें करूं म्हणटा. तांकां सांगात दिला आमच्याच कोविंदाचे याजक मनदीक बाब वॉल्टर लोबो. ह्या हप्त्याची लितुर्जी अशी आसा. पलयेच्या दिसा जुवांव मरिवियांनी हांचें फेस्त सर्व फिरगस विगारांचो पात्रोन म्हणटना पलयाच्या दिसा तुमच्या विगारांक त्या दिसाचे सुभाशे पाठोवंक विसरनाकात. तशेंच म्हयन्याचो पयलो शुक्रारी सांजेर 5:30 वरार हांगासर सक्रामेंताचें आराधन त्या उपरांत 6 वरार मीस आसा. आयतार सोम्याच्या रुपांतरचें फेस्त आमी समरमतांव. मंगळार दीस सा डॉमिनिकन मेळाचो स्थापक तो ताचें फेस्त आमी आचरण करता. बुधवारा दीस कुर्साची सा तेरेजा बेनेडिक्टा इडिथ स्टायन हिचें फेस्त आमी आचरण करता आनी येवचो ब्रेस्तार सा लॉरेसाच्या फेस्ताचो संभ्रम. हो आयतार म्हयन्याचो पयलो आयतार आनी हर एका म्हयन्याच्या पयल्या आयतार दीस मंगळूर दियेसीचो सेवा एकतार कॅरिस्मॅटीक संचालन हांगासर 3 वरांचें कॅरिस्मॅटीक मागणें मांडून हाडटा. संजेच्या 4 तावन 7 वरां पर्यंत चलचें हें मागणें मनदीक बाप राजेश रोजारियो प्राध्यापक सांजुजेची सेमिनरी सुलोवन व्हरतले. स्तुती होगळाप आराधन देवाच्या उतराचेर शिकोवन आनी मिसाचें बलिदान आसतलें. येवचो आयतार 4 तावन 7 वरां पर्यंत. बोन निबडिनो हांगासर आमल पियोणच्या वस्याक सांपडलेल्यांक आदार दिवच्याक त्या बंदपद सावन भायर येवच्याक आदार जावन जायत्या वर्सां तावन अल्कोहॉलीक एनॉनिमस हे मिटींग चलता आनी
हाचे वर्सुगेचें आचरण ह्याच ऑगस्टच्या 8 तारखेर म्हणजे येवच्या मंगळारा संजेच्या 6 तावन 7 वरां पर्यंत चलता. कोणे ह्या अस्कतकायेतावन मुक्ती जोडल्या वा कोणाक येसो आदार जाय तुमी ह्या विशेष मिटिंगाक आदार जावचें. मात्र न्ही हप्त्यामध्ये 2 दीस हांगासर हें मिटींग चलता. हर एका मंगळारा संजेच्या 6 तावन 7 वरां पर्यंत. आनी जे कोण ब्रेस्ताराचे मिसाक येता आनी पयस तावन येता तांकां आदार जावचे खातीर हर एका ब्रेस्तारा 10:30 मीस जाल्ले उपरांत म्हणजे 11:30 तावन 12:30 वरां पर्यंत हे मिटींग बाळूक जेजूच्या हॉलांत चलता. जे कोणाक हाची गरज आसा तांणी ह्या मिटिंगाची मजत जोडयेत. ऑगस्ट म्हयन्याचो नामान बाळूक जेजू येदळूच फायज जाला. तुमच्या घरांनी तो पावला. मोरयेचें स्वर्गारोहण, सुटकेचें फेस्त, मणिपुरांतल्या क्रिस्तांवांचे आक्लास आनी प्रस्तुत सामाजीक आनी राजकीय विशयांचेर आपुरबायेचो अंको तयार जाला. सुंगडी प्रती तशें वर्गणीदार जावंक भायर रुकामळांत कावंटर उबारला थंय तुमी वेचें. हर एका मिसाच्या पयलें हांगासर आमी तेर्स आसा करता आनी आज आपुरबायेन तेर्सा सांगता आईच्या किर्तनाचेर नियाळ दिवन आमकां मागोवंक आदार दिला. सेक्युलर कार्मेलाच्या संद्यांनी जे कोण तुमी मिसाक वेतात मिसाच्या थोड्या वेळा पयलें 20 मिनटां पयलें आयल्यार ह्या आपुरबायेच्या मागण्यांत तुमकां भाग घेवंक अवकाश मेळटा. आज थंड पिवन आनी ब्रेड दान दिलां. तुमचीं नांवां वाचतना बाब बोनिफस पिंटो हांचे तावन मनाची वात स्विकार करीचे म्हणून हांव विनंती करतां. जल्म दिवस संभ्रमच्या संदर्भी बाळका जेजू अर्गां जावन रेनिटा कॅरन रोच एलियर पदावतावन बरें काम मेळ्ळेल्या खातीर डोनाल्ड आनी ग्लेनिटा सल्डाना कुलशेकर तावन बऱ्या रितीन प्रसूत पोवणचें देणें लाभलेल्या खातीर सिसिलिया डिसोजा देर्ळ कट्टे तावन आनी बाळका जेजूक अर्गां जावन प्रकाश लोबो पक्षिकेरे आनी एलिझाबेथ लोबो आर्वा दान दिवन आदार दिल्ल्या तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. बाळका जेजूची आशिर्वादां तुमचेर आमी मागता. देव बरें करूं. आतां नोवेना खातीर दिंबी घालया. त्या उपरांत भुरग्यां खातीर विशेश मागणें आसतलें. भोवन भयणीनो जायतीं ते सवा मागणे इरादे घेवन आमी जेजू बाळका सरशीं आयल्या आनी आज हो दीस प्रतीक जावन सर्व याजकां आनी युवा जनापाचो समर्पिल्लो आसता. सर्व आमच्या फिरगज विगारांचो आमी प्रत्येक रितीन आतां उडास काडया. जावं आतां आमी आसच्या फिरगजेचे विगार जावं आमी ल्हान आसतना आमकां बौतिस्म दिल्लो त्या उपरांत दोतोन शिकयल्लो आमच्या हेर गरजांनी आमकां पावुल्ले विगार आमकां मोगाचे जावन आसचे विगार चड करून याजकांच्या प्रायवंत याजकांच्या घरा आसचे मालगडे याजक हांचो उडास आमी काडया. जे कोणें आमचे लागीं मागोवंक विचारलां तांचो आमी उडास काडया. प्रत्येक जावन ग्रेटा म्हणची एकली स्त्री ICU तो विशेष रितीन कश्ट जाता तिणें आमच्या मागण्याचो आदार विचारला. आमच्या भुरग्यांचो युवा जणांचो प्रत्येक जावन मणिपुरांत कोस्टोन आसच्या क्रिस्तांव भावंडांचो तशेंच संवसाराच्या प्रत्येक जावन देशाच्या हेर कडेन अशांती वरवीं कश्टाक सांपडलेल्या लोकांचो हरियाणा आनी इतर जाग्यांनी आनी आमची वैयक्तीक तेसवां ह्या मिसाची तेसवां तशेंच हांगा जे कोणें तांची आलतारी मुखार तेसवां भेटयलीं आसात तांचे सुमेज तांचे पासत मागोवन सांगता म्हणया. ए भगिवोन जेजू बाळका तुजी सरपदवी आज्या पितरान उगडापी केल्ली आसता. तुजो हात बेसांव दिवंक उखललो आसता. तुका पातयणेन उलो मारतल्या सकडांक देन आयक आनी तुज्या बेसवांनी बळ. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें रास आमकां येवं. तुजी कुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितां तशीं आमची पथकां बगस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दी नाका पूण वायटांतलीं आमकां निवार.
आनी देवाचो पूत मनीस जालो. आणि आमच्या मध्ये जियेलो. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सुदैव आनी सुदैव फळ तुज्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा बापया खातीर विनाती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. देवाचो पूत मनीस जालो. आणि आमच्या मध्ये जियेलो. देवाचो पूत मनीस जालो. आणि आमच्या मध्ये जियेलो. देवाचो पूत मनीस जालो. आणि आमच्या मध्ये जियेलो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्रत्म्याक जशी आदी तशी आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्रत्म्याक तशी आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्रत्म्याक आय पिता आनी पवित्र आमेन. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे. सांगाता मागया ए आजा पंचा जेजू बाळका आमच्या बेजार काळजांचेर एक आपुलतीची दिश्ट घाल म्हूण तुजे मुखार सर पडून आमी मागता. तुजे इतलें बिरमोतीन बरयल्लें मोवाळ काळीज आमची मागणी स्विकारसूं दी आनी इतल्या अत्रेगान मागची कृपा आमकां दिवं दी. काड आमचे वयले सर्व कश्ट आनी निरासपण तुजी कुमोक आनी बुजवण आमकां धाड. बापा आनी पवित्रत्म्या सांगाता आमी तुका वर्णुंच्याक सदां सर्वदा आमेन. बाळकाची जोनू जायतीं बेसवां आमचेर ओतलेलीं आसात. प्रत्येक जावन आमच्या दियेसीजींत आमच्या बोवारान जायते याजक आनी तांची जायती सेवा आमी जोडलेली आसा. ह्या याजकपणाच्या देण्या खातीर आमी अर्गां दिवया. एक नव्या म्हयन्यांत आमी आसा. हो म्हयनो आमकां फोव केल्ल्या खातीर फाटल्या दिसांनी आमकां जाय पुरतो पावस फोव केल्ल्या खातीर आनी आमच्या जण एकल्याच्या जिवितांत आमी जोडलेल्या बेसांवाचो उडास काडया. सांगता म्हणया ए बो उद्दार बाळोक जेजू तुजे मुखार आमी सरपडता. तुवें आमकां दये केल्ल्या येद्या व्हडा उपकारा खातीर आमची अर्गां भेटोवंक आमी आयल्या. तुज्यो काकुळटी आमी वर्णयतल्या. तूं जावन आसाय आमचो देव रचणार आनी सांबाळणार. आमची सगळी पातयणी तुजेर आमी दवरता. तुज्या विधेयक जावन चलोवंक बऱ्यान शिकोवंक शेगून आनी जिनी नेटोवंक तांकां आदार दी. तुज्या पुताची देख येवन तांणी कुडीन जानवायन आनी देवाच्या कृपेन वाडोवंक तांकां तुजें बेसांव दी. ह्या भुरग्यांच्या आवय बापाय खातीर आमी मागता. देवाचें देणें आनी मोगाचें फळ जावन जोडलेल्या ह्या भुरग्यांक क्रिस्ती माऊल आनी वाडोवंक जाय असचें मार्गदर्शन तांचें तावण तांकां मेळचें कर. कुटुंबांत तांच्या शांत समाधान माया मोग राज करून दी. तांची सर योजना आनी कामां पोंता पावय. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सकड आमी देवाची भुरगीं देखून सांगाता मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खुशी सरकार जाता तशी तूं आमचें खाण जाताय. पुण्यवायनारी तूं आमचें खाण जाताय. आमच्या मोगान बरोवन तुकाच समर्पिताय. आमच्या मोगान बरोवन तुकाच समर्पिताय. नमो नमो जेजू क्रिस्ता. जेजू क्रिस्ता. रूपाली पूण आसच्या. जेजू क्रिस्ता. नमो सडवंगार. नमो जेजू क्रिस्ता. नमो सोडवंदारा. नमो जेजू क्रिस्ता. जेजू क्रिस्ता. नमो जेजू क्रिस्ता. नमो सडवंगार. नमो जेजू क्रिस्ता. नमो जेजू क्रिस्ता. हालेलुया. Alleluia. हालेलुया. Alleluia. 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 Alleluia.
परतून Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia. मोग करतेले आग Alleluia, alleluia. परत्यान Alleluia, alleluia. व्हडल्यान Alleluia. व्हडले दांपून दुनिया हरद्यार धरून गावया ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೆ ವಂದನೆ ಯೇಸುವೆ ಮಹಿಮೆ ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ praise the Lord praise the Lord praise the Lord praise the Lord adore the Lord bless the Lord glorify the Lord thank the Lord hallelujah 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 praise you Lord thank you Jesus praise you Jesus thank you Father thank you Father thank you Jesus thank you Jesus thank you Holy Spirit Holy Spirit hallelujah 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 जेजू कुतो पळोवन रावा आमी जेजू पळयता जेजू आमकां पळयता हांव ताका पळयता आनी तो म्हाका पळयता अर्गां जेजू आराधन जेजू वगळाप जेजू वंदन तुका स्तुती तुका महिमा तुका हो पवित्र वेळ म्हाका फावो केल्ल्या खातीर तुज्या मंदिराक आपोवन हाडन तुज्या पवित्र मंदिरांत तुजी स्तुती करूं म्हाका फावो केल्ल्या खातीर तुका दिन वासूं म्हाका आपयल्या खातीर काळजान ताण तुका बोंब मारूं म्हाका शिकयल्या खातीर म्हजें काळी तुज्या मुखार ओमतूं म्हाका फावो केल्ल्या खातीर हालेलुया 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 अर्गां जेजू आराधन जेजू वगळाप तुका वंदन तुका स्तुती तुका महिमा तुका हालेलुया 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 praise the Lord 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 ಯೇಸುವೇ ಸ್ತೋತ್ರ ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ ವಂದನೆ ಯೇಸುವೇ ಮಹಿಮೆ ಹಾಲೆಲುಯಾ ಹಾಲೆಲುಯಾ I thank you Jesus I praise you Jesus I adore you Jesus I bless you Jesus I glorify your name Lord hallelujah 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 touch me Jesus touch me Jesus uphold Jesus uphold maka uphold
आपोड म्हाका तुज्या सक्तेन आपोड तुज्या बोळान म्हाका आपोड तुज्या सक्तेन म्हाका आपोड हालेलुया 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 प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Praise you, Jesus. I adore you, Jesus. adore you, Jesus. I bless you, I Jesus. bless you, ಯೇಸುವೇ ಸ್ತೋತ್ರ ಯೇಸುವೇ ಸ್ತೋತ್ರ. ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ. ಯೇಸುವೇ ಮಹಿಮೆ ಯೇಸುವೇ ಮಹಿಮೆ. ಯೇಸುವೇ ವಂದನೆ ಯೇಸುವೇ ವಂದನೆ. Hallelujah. 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 कोणा बसून जाय बसचें कोणा दिम्याने जाय दिम्याने आसचें भाऊ भयणीनो इदोळ तुमी आयकलें आज तरणाट्यां खातीर मागचो दीस पोर्चुगलाच्या लिस्बनान तरणाटे साबार मेळ्ळ्यात पावसाळ्यात थंय आसा आमचें बोळू आमचें सकत आमच्या तरणाट्यांची थंयसर वाळटा सोम्याची कृपा दळार मापां तीं वाळटा ह्या संमेलनांत युवा जाणांक आपल्या जिवितांत सोम्याची सुवार्ता जियोंक आनी तिका साक्ष जावंक आदार जावं म्हण मागोवच्या खातीर पापसाहेबान आमकां ह्या सगळ्या म्हयन्यान तांचे खातीर मागोवंक उलो दिला आनी ह्या संमेलनाक विशय दिला मोरी उटा उटी धांव धांवी एलिझाबेथी भेटोवंक गेली लोकांचो वंजील अध्याय 1:30-9 मोरी उटा उटी धांवा धांवी मेळोवंक गेली आमच्या तरणाट्यांनी उटा उटी धांवा धांवी सुवार्ता घेवन कोणशांनी धांवजे मेळजे निराश नासलेल्यांक बरोवसो दिजे म्हण म्हणटा पापसाहेब भाव भयणो आमचे तरणाटे आमचे युवा जन आमकां मोगाचे खंयसर तरणाटे आसात थंयसर जीव आसा तुमच्या फिरकेजेंत पळया ICUM आसा YCS आसा आमची फिरगत जिवाळ आसा खंयच्या फिरकेजेंत ICUM एक्टीव ना YCS एक्टीव ना डल लायफ ना आमचे तरणाटे आमचें बोळ समाजाचें बोळ राष्ट्राचें बोळ कुटुंबाचें बोळ फिरगजेचें बोळ तें आमच्या संघ संस्थांत ते वावुरतात ऑफिसांनी वावुरतात मिलिटरींत वावुरतात ICUM ते आसात YCS आसात साबार संघ संस्थेन आतली वाजांनी आसात उदार मोणाचे ते निस्वार्थी काळजाचे ते उपदेशाचो ग्रंथ अध्याय 11 वाक्य तरणाट्या म्हणटा तरणाट्या तुज्या तरणाटपणार संतोषान जिये आमच्या सकट तरणाट्यांनी संतोषान जियेचे तरणाटे संतोषान आसा ते आमच्या घराच्या तरणाट्या संतोषान आसा ते आमच्यात कुटुंबातल्या तरणाट्या संतोषान आसा ते तरणाट्या तुज्या तरणाट्या प्रायर संतोषान जिये तुज्या तरण्या प्रायर तुजें काळीज उल्लासूं देखून म्हणचे आमी तरणाटी प्राय ती परत्यान येना आमच्या तरणाट्या चल्यांनी आनी चलयांनी संतोषान आसाचे आमी आवय बापायन तें समजचे आमच्या तरणाट्यांनी तांणी संतोषान आसाचे दादोसकायन आसाचे तांणी उपरांत कीर्तन 144 वाक्य 12 म्हणटा आमचे पूत आपल्या तरण्या प्रायर ऊंच वाडलेल्या रुखा भाशेन जावं ऊंच वाडलेल्या रुखा कितले फांटे आहात पळय कितले पाचवे फुलां कोल्यात फुलांत फळांत आमच्या तरणाटे फुलांनी फळांनी सोबजे आनी आमच्यो धुवो मंदिरा खातीर कांतयलेल्या कोणशा खांब्या भाशेन जायचे पिल्लारां आमची तरणाटी चेडवां पिल्लार जायचे सोबीत आसाचे तांणी खंय युवा जन आसात थंय उल्हास आसा जीव आसा कन्नडान म्हणटात लावा लाविके आयकलां लावा लाविके म्हळ्यार कन्नडान अर्थ म्हणटा तुमकां दादोसकाय आसा मोग आसा ती क्रियाळ मोगाळ तरणाटे केदाळे मोगाळ मैपासी हांव सेमिनारींत आसा 150 वयर तरणाट्या जमिनार सेमिनारिस्तानान तांणी सांगता जियोवचें ते दादोसकाय लायफ दादोसकाय तांची मैपासी खंयच्याय घडये खंयचेंय काम सांग आमकां सेमिनारीन कांय काम करूं कांय कस नात आमी रावल्यार पुरो उरलें पुरो ते करतात सांगल्यार पुरो तांच्या फाटल्यान रावल्यार जालें तांचे पासून सगळ्यां अर्गां दिवया सगळ्या संवसारांत आसचे संमेलनाक गेल्ले आमच्या घरा आसचे वाड्यान आसचे ICUM आसचे YCS आसचे YSM आसचे आनी आमच्या तरणाट्या गांवांत आसचे परगांव सगळे तरणाट्यां खातीर सगळें आमी अर्गां दिवया अपुर्ब्याचें गीत आसा एक कोरास आनी एक चरण आमी गावया तुका सोमिया हांव अर्गां दितां तें कंदार कळीत आसा सगळें आमी
सकट तरणाट्यां खातीर आमच्या घरा आसच्या फिरकेन आसच्या वाड्यान आसच्या उडास काडया तांचे खातीर सोम्याक अर्गां दिवन हें गीत आमी गावया. वर्गां दिता तुजी विचित्र कृत्यांनी हळटा तुजो दैवीक परगट करता तुका सदांच सून आवडटा तुका सोम्या हांव वर्गां दिता तुजी विचित्र कृत्यांनी हळटा तुजी दैवीक परगट करता तुका सदांच सून आवडटा सूर्यो संतारा उजवाड पावता अंतराळ तुजे महिमेन ती भरता सूर्यो संतारा उजवाड पावता अंतराळ तुजे ते महिमेन भरता रसा तूं रसा हांव तुझे नाव पवित्र गावान गाव रसा तूं रसा हांव तुझे नाव पवित्र गावान गाव तुका सोम्या हांव वर्गां दिता तुजी विचित्र कृत्यांनी हळटा तुजो दैवीक परगट करता तुका सदांच सून आवडटा सॉफ्ट तुका सोम्या हांव वर्गां दिता तुजी विचित्र कृत्यांनी हळटा तुजो दैवीक परगट करता तुका सदांच सून आवडटा तुका सदांच सून आवडटा तुका सदांच सून आवडटा तुका सदांच सून आवडटा. दोळे धांपा. सोम्या मुखार तक्कड तरणाट्यां तुमकां खंयच्या पुरा तरणाट्यांची वळख आसा? पयलें तुमच्या घरांत, कुटुंबांत, शेजारा, फिरगजेन नांवां उडास काडा. एटलिस्ट 10 जाणांची नांवां काडीची. चलो जावं पुरो, चली जावं पुरो, तुमचो पूत जावं पुरो, धूव जावं पुरो, नातू जावं पुरो, नात जावं पुरो, बाचो जावं पुरो, बाची जावं पुरो, दुवडी जावं पुरो, दुवडी जावं पुरो, कोणी जावं. जालीं गी 10. चड काडल्यार चड बरें. तांणी केले उपकार उडास काडा. तुमची जापू बापा तुका आमी दिनू आसतांव. बापा तुका आमी दिन वाजता आमच्या कुटुंबांतल्या तरणाट्यां खातीर, बापा तुका आमी दिन वाजता आमच्या वाड्यांतल्या तरणाट्यां खातीर, बापा तुका आमी दिन वाजता आमच्या फिरगज्यांतल्या तरणाट्यां खातीर, बापा तुका आमी दिन वाजता पोवी सभेंतल्या सर तरणाट्यां खातीर, बापा तुका आमी दिन वाजता आमच्या ICU आसच्या तरणाट्यां खातीर, बापा तुका आमी दिन आमच्या वाजता आसच्या तरणाट्यां खातीर, बापा तुका आमी दिन वाजता संघ संस्थेन नातल्या तरणाट्यां खातीर, बापा तुका आमी दिन वाजता तांच्या सेवेच्या मनोभावा खातीर, बापा तुका आमी दिन तांच्या वाजता बऱ्याशे गुणां खातीर, बापा तुका आमी दिन तांच्या वाजता सुटसुडाय खातीर, बापा तुका आमी दिन तांच्या वाजता निस्वार्थी सेवे खातीर, बापा तुका आमी दिन तांकां वाजता बरी बोध दिल्ल्या खातीर, बापा तुका आमी दिन तांकां वाजता बऱ्यो सवयो दिल्ल्या खातीर, बापा तुका आमी दिन सोबीत वाजता कुटुंबांत आनी रचल्या खातीर, बापा तुका आमी दिन घरांत ती उजवाड जाल्ल्या खातीर, बापा तुका आमी घरांत दिन वाजता दादोसकाय जाल्ल्या खातीर, बापा तुका आमी आवय बापायचें दिरवें जाल्ल्या खातीर, बापा तुका आमी आवय बापाचो संतोष जाल्ल्या खातीर. बापा तुका आमी दिन वाजता भावां भयणीनो, पोवीस पुस्ता म्हणटा जेजू सरशी आयिल्ल्या तरणाट्याक जेजून कशें पळयलें? मोगान पळयलें. मार्काचो वंजेल अध्याय 10 वाक्य 20 आनी 1 आमी घरा हें व्हरया. जेजून ताचे सरशी आयिल्ल्या तरणाट्याक मोगान दिश्ट घाली. आमी आमच्या तरणाट्यांक मोगान पळोवंक जाय. पापा जुवांवपाक दुसऱ्या हातान धरिल्लें. आतां ज्या पाप साहेबा पर्यंत पाप साहेबाक नांव आसा तरणाट्यांचे पाप साहेब म्हणून. 37वो आतांचो युवा संमेलन वर्सा आंतरराष्ट्रीय पाप साहेब आतांच्या पाप साहेबांना कमळां. युवा जाणांनो, पोवी सभा तुमची चड पोवी सभेक तुमची चड गरज आसा. तुमचेच जेजू क्रिस्तान बरवसो दवरला तुमचेर. पोवी सभा तुमचेर बरवसल्या.
तुमचो पापसाय बी तुमचेर बरवसो दवरनासा. वो बरवसो तुमी निर्फळ करिनाका म्हणटा पापसाय तरणाट्यांक. तरणाट्यांक कितें जाय? तांकां आमचो सहकार जाय, तांकां आमचें उत्तेजन जाय, सपोर्ट जाय, तांकां आमी अर्थ करून घेवंक जाय. हां, मस्तुपटी कुटुंबांत ह्या खातीर समस्या उपजतात. अर्थ करून घेना ते एका काळार आसां, आमी एका काळार आसां. तांकां आतांच्या रिती प्रमाणे समजून घेवंक जाय. तांच्यो गरजो जाणा जावंक जाय. तांकां कितें गरज आसा, तांकां मान दिवंक जाय, तांकां गौरव दिवंक जाय, तांकां रेस्पेक्ट दिवंक जाय, तांकां इन्सल्ट करनाये. तांकां एक दुखचें उतर सांगल्यार मरता पर्यंत एवढाच दवरतले. इन्सल्ट करनाये, पब्लिकार तांकां मान अवमान करनाये. कितेंय सांगोंक आसा गुपित्तापण लो गुटां सांग, तांकां दूख येनाका. तांच्यो चुकी मोगान तिदवी. चुकी कोणीय करतात, सकडा मुखार तांच्यो चुकी सांगनाका, मोगान तिदवी. तर आमच्या सर तरणाट्यांक आमी समर्पण दिवया. दोळे नपा परतून वायू करिसान जेजूक तूं पळया. हांव ही राती सांगता, सकणांक जेजूच्या पांयां तळा समर्पण दिवया. आंतरराष्ट्रीय युवा संमेलन वांटोगेच्या सकड लाखांक चर युवा जाणांक समर्पण दिवया. जेजू तुका आमी समर्पण दिता. आमच्या कुटुंबांतल्या तरणाट्यांक, चल्यांक आनी चलयांक तुका आमी समर्पण दिता. वडिलांक तांणी मान दिवचे खातीर, वडिलांक गौरव दिवचे खातीर, बेकार आसच्या तरणाट्यांक, काम नासतना चल्यांक तुका आमी समर्पण दिता. कॉलेजीन शिकप जोडच्या सकड तरणाट्यांक, क्रिस्तांवड्या क्रिस्तांव सकडांक तुका आमी समर्पण दिता. तांचे शिकप बरें तरेन शिकोवन जोडूंक तांकां बळ दी, प्रेरण दी. आज आमचे कितलेशे तरणाटे वायट वाचन आसात, माध्यमाचे गुलाम जाल्यात. थोडे 20 आनी 4 वरां जेजू मोबायलांतच शिरकोण सांपडल्यात. पळोवनूच जाल्लें पळयतात, करूनूच जाल्लें करनासात. आमाल पियेतात, आमाल पिवनाचे, बिडी सिगरेटाचे, मादक द्रव्यांचे, ड्रग्साचे गुलाम जाल्यात. अश्लील संगतींनी भरल्यात. चलयो जिनीत पिड्ड्यार करनासात, कूड विकतात. चले असल्या सांपडल्यात. आवय बापाय मुखार रावतात, आवय बापाय दुखयतात. आज कितलेशे आवय बापाय तरणाटी एक गिळूंक जायनातली उंडी जाल्यान जेजू. आवय बापाय रडतात भुरग्यां खातीर, तरणाट्यां खातीर. बूद सारकी ना म्हण घरा येना, मध्यान रातीर येता. आवय बापाय देगणें घालता, मारता. आवय बापाय मारचे तरणाटे आसात. काळो कांत बुडुल्ले, निराशी जाल्ले, डिप्रेस जाल्ले स तरणाट्याच्या पांयां तळ आमी दवरता. घरांत झगडें करचे, रक्तापात करचे, अनैती संबंधान आसचे, वायट सोयन बुडुल्ले सकडांक तुज्या पांयां तळा दवरता हांव. तांकां आपोड जेजू, तुजी गूण करची सकत तांच्या मोतीक समज दी, तुजी सकत तांचेर वळोवन दी, तांची बूद बरी जावन दी, तांकां बरें काम मेळोवन दी. आवय बापायचो उजवाड ती जावन दीत, भरवसो जावन दीत. सकड तुज्या पांयां तळा दवरता हांव जेजू. जाण आसच्यां, कळीत आसच्यां सकड तूं आपोड गूण कर, तांकां बेसांव दी म्हण मागोण. सकड तरणाट्यांक सोम्याच्या पांयां तळा दवरया. तानुमा नावा अर्पिसुवे देवा, तें कोरास आनी एक चारान गावणू. सकड आमच्या वायट सालीच्यांक, कश्टांत आसल्ल्यांक, बोऱ्यांक सकडांक आमी सोम्याच्या पांयां तळा दवरया. तांकां समर्पण दिवया आनी समर्पण दिवन हें गीत आमी गावया. ताळयो भेटून आमी गावया. तनुमनवा अर्पिसुवे देवा, ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ನೀ ಹರಸು ದೇವಾ. ತನುಮನವ ಅರ್ಪಿಸುವೆ ದೇವಾ, ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ನೀ ಹರಸು ದೇವಾ. ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನ ದಾನ ಸ್ತೋತ್ರ ಯೇಸುದೇವಾ. ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನ ದಾನ ಸ್ತೋತ್ರ ಯೇಸುದೇವಾ. ತಾಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿರುವ ರೂಪ ಕೊಟ್ಟೆ, ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಜ್ಞಾನ ಬುದ್ಧಿಯ ನಿಟ್ಟೆ. ತಾಯಿ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜೀವ ರೂಪ ಕೊಟ್ಟೆ, ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಜ್ಞಾನ ಬುದ್ಧಿಯ
ನನ್ನ ನೀನು ಇಲ್ಲ ಸರ್ವವು ನೀ ಕೊಟ್ಟ ದಾನ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ ಸಾಕು ಹರಸು ಯೇಸುದೇವ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ ಸಾಕು ಹರಸು ಯೇಸುದೇವ आशीर्वाद पडून नेमणे तरणाटे जर्नी ನಿನ್ನ सर्ग ಕೃಪೆ तरणाटे ಸಾಕು बरें जावन दीत वाट मेळोवन दी वाट मेळोवन दी उजवाड मेळोवन दी वायट सोय पयस वचून दी आमाल पिवणे माजान रवया हांवें दी पण पयस वचून दी बरें काम मेळोवन दी संतोष मेळोवन दी समाधान मेळोवन दी ಕೃಪೆ ಸಾಕು ಹರಸು ಯೇಸುದೇವ ಅದರ ಬರ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ ಸಾಕು ಹರಸು ಯೇಸುದೇವ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ ಸಾಕು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ನೀ ಹರಸು ದೇವ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ ಸಾಕು ಹರಸು ಯೇಸುದೇವ ಹರಸು ಕೃಪೆ ಸಾಕು ಹರಸು ಯೇಸುದೇವ ಹರಸು ಯೇಸುದೇವ ಹರಸು ಯೇಸುದೇವ खंयच्या तरणाट्यांची बूद बरी ना खंयची हांव रडतात तांकां जेजू म्हणटा म्हजी कृपा पुरो म्हजी कृपा पुरो तांकां ಯೇಸುದೇವಾ ನಿಮ್ಮ ಕೃಪೆ ಸಾಕು ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನು ಮುಟ್ಟಿರಿ ಗುಣಪಡಿಸಿರಿ भाऊ मिनणो आमचो नियाळ मुखार सुया फाल्यां जावं जुवांव मारी वियांनीचें फेस्त जुवांव मारी वियांनी सकड पाद्र्याबांचो पात्रोण धार्मीक रिलिजियस आनी डायसिजन सकड पाद्र्याबांचो पात्रोण जावन बाब साहेबान आमकां दिला फ्रांसाच्या फ्रांसाच्या आर्स फिरगजेन तो आसुल्लो 71 वर्सां जियेलो पूण एक बरो पाद्र्याब तो जालो आर्स म्हणली फिरगज काळो कांदाली कोणाक कळीत नासली वो पाद्र्याब गेल्लो तो थंयसर रैल आनी लोक येतालो चिंती आमी कितें जायत म्हण असली बदलावण थंय जाली लोकां पासो तो जियेलो लोकांचो याजाक जालो एक बरो गोवळी जालो हे याजाक म्हळ्यार कोण क्रिस्ताचो मुनियारी मिनिस्टर ऑफ क्रायस्ट जेजूचें काम करचो जेजू खातीर जिणी समर्पण दिल्लो आसिसो सांत फ्रांसीस म्हणटालो हांव वाटेर येताना म्हाका याजाक मेळ्ळो आनी एक देवदूत मेळ्ळ्यार हांव पयलें याजाकाक वंदन करता कित्याक याजाक आनी एक क्रिस्त एनादर क्रायस्ट पूण देवदूत आनी एक रसन मात्र सांत फ्रांसीस सालेस म्हणटा वर्दीच्या पयल्या मिसा दिसा नोत पाद्र्याब कोणा कडेन उलयतालो खंय धाकटो पाद्र्याब नवो पाद्र्याब ताणें विचारलें कोणा कडेन उलयताय म्हाका आंधबडवो भेटलो तो आंधबडवो म्हणटा म्हाका वोड मेळटा पर्यंत हांव तुज्या मुखलाण येतालो राखोन बडवो तुज्या मुखलाण हांव वाट व्हरतालो तुका आतां वोड मेळ्ळ्या आतां तूं मुखल्यान वचू हांव फाटल्यान येता कोण म्हणटा राखोन बडवो पाद्र्याबा तूं मुखल्यान वच तुवें वाट व्हरजे हांव तुज्या फाटल्यान येता एक याजाक म्हळ्यार क्रिस्ताचो मुनियारी एक याजाक कुरपेच्यो जोरी वांडटा सक्रामेंत आमकां वांडटा आमचे खातीर मागणें करता एक याजाक आत्मीक बापूय देखून आमी फादर म्हणटा हांव जल्म दिल्लो न्ही आत्मीक रितीन तो बापूय आमकां क्रिस्ताच्या पावलांनी चलोवंक आमकां शिकोवचो तो सेवा दिवचो तो नातुल्लो जाल्यार आमच्या आत्म्याची गत कितें जाती आमकां कोण वॉल लायतें आमकां कोण रस्पेर करतें आमकां कोण कुंभार दितो आसलो आमकां कोण कुंभसार करतो आसलो आमकां कोण देवाचें उतर दितो आसलो तर आमकां याजाक दिल्ल्या खातीर संतोशान आमी देवाक सक्कड याजाका खातीर अर्घां दिवया याजाका खातीर अर्घां दिवचें गीत ना तरी जेजू बरो गोवळी एक याजाक ताच्या मेटांनी चलचो पाद्र्याब येसू स्वामी व्हडले कुरुबरू आमचो पाद्र्याब एक बरो गोवळी ताचे बरींत आमकां बरे पाद्र्याब दिल्ल्या खातीर अर्घां म्हणून सक्कडां पाद्र्याबां खातीर उडास काडया अर्घां दिवन येसू स्वामी व्हडले कुरुबारू नಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವರು ನಮ್ಮ फादर व्हडले फादर आमचो पाद्र्याब बरो पाद्र्याब सक्कडां पाद्र्याब उडास काडन तांचे खातीर अर्घां दिवन एक कोरास आनी एक चरण आमी गावया
ಸ್ವಾಮಿ ಒಳ್ಳೆ ಕುರುಬರು ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವರು ಹಸಿರು ಗಾವಲಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಂಗಿಸುವರು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಒಳ್ಳೆ ಕುರುಬರು ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವರು ಹಸಿರು ಗಾವಲಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಂಗಿಸುವರು ತಪ್ಪಿ ಹೋದ ನನ್ನನ್ನು ಹುಡುಕಿ ತರುವರು ಕೆಟ್ಟು ಹೋದ ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವರು ತಪ್ಪಿ ಹೋದ ನನ್ನನ್ನು ಹುಡುಕಿ ತರುವರು ಸೆಕೆಂಡ್ ಚರಣ್ ಕೆಟ್ಟು ಹೋದ ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವರು ಹಸುವೆಯಾದ ನನಗೆ ಆಹಾರ ನೀಡುವರು ಬಾಯರಿಕೆ ನನ್ನ ನೀಗಿಸುವರು ಹಸಿವೆಯಾದ ನನಗೆ ಆಹಾರ ನೀಡುವರು ಬಾಯರಿಕೆ ನನ್ನ ತಂಗಿಸುವರು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಒಳ್ಳೆ ಕುರುಬರು ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವರು ಹಸಿರು ಗಾವಲಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಂಗಿಸುವರು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಒಳ್ಳೆ ಕುರುಬರು ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವರು ಹಸಿರು ಗಾವಲಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಂಗಿಸುವರು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಒಳ್ಳೆ ಕುರುಬರು ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವರು ಹಸಿರು ಗಾವಲಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಂಗಿಸುವರು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಒಳ್ಳೆ ಕುರುಬರು ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವರು ಹಸಿರು ಗಾವಲಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಂಗಿಸುವರು ಹಸಿರು ಗಾವಲಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಂಗಿಸುವರು ಹಸಿರು ಗಾವಲಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಂಗಿಸುವರು. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Praise you, Jesus. We adore you, Jesus. To Jesus. याचा कोण इब्राहिम बरयल्या पत्रान अध्याय 5 वाक्य 1 आमी वाचता. हरी एक श्रेष्ठ याजकाक मनशा मदलो विंचून काडटात आनी मनशाच्या तर्फेन देवा उजीर सेवा करूंक पातक्यां खातीर काणिको आनी बलिदानां भेटोवंक नेमतात. तोच्चू अस्कत जाल्ले नेमती नेणाऱ्यांक आनी सुकोवन पडलेल्यांक तो कणवळाय दाखोवंक शकता. आणि यस अस्कत काय लागून जशें पोरजेच्या पातकां पासून तशेंच आपणाच्याच पातकां खातीर ताणें बलिदानां भेटयचे. आरोणां बरी देवान आपयल्या कोरीत कोणी मनीस ही वडवीक आपणूच जावन घेना. कोणी पाद्र्याबू ताचेच ताकी जायना. जेजूच ताका पाद्र्याप करता. आमचो याजाक आमच्या पिरगेचो पाद्र्याप आनी आमच्या सर पाद्र्यापा खातीर आज आमी अर्गां दिवया, तांचे खातीर मागया. तुमची जाप अर्गां दिता तुका सोमिया सगळ्या म्हज्या काळजां. आमच्या फिरगजेच्या पाद्र्यापा खातीर अर्गां दिता तुका सोमिया सगळ्या म्हज्या काळजां. येदोळ आमच्या फिरगजेन सेवा दिल्ल्या सक्कड पाद्र्यापा खातीर अर्गां दिता तुका सोमिया सगळ्या म्हज्या काळजां. सर धार्मीक संघ संस्थांनी इस्कॉलांत आनी हांगासर ह्या कार्मेल गुड्यार आसच्या सर कार्मेल याजकां खातीर अर्गां दिता तुका सोमिया सगळ्या म्हज्या काळजां. आवय बापाय कुटुंबाक भावा भयणीक सोडून पयस परगांवांत मिशनरी जावन कश्टांमध्ये दगदोनेमध्ये सेवा दिवच्या मिसां वावर करच्या सक्कड याजकां आनी धर्मिकां आनी सेमिनारिस्टां खातीर अर्गां दिता तुका सोमिया सगळ्या म्हज्या काळजां. तुजें उतर वांटून आमकां शर्मांव दिवच्या, कुमगार वांटच्या, मीस पेटोवच्या, कुमसार करच्या, पदकां बोगसूच्या, सक्कड
कड या जागा बसवत अर्गां दिता तुका सोमिया सगळ्या म्हज्या काळजा म्हाका पोवी स्नान दिल्ल्या म्हाका रसपेर केल्ल्या म्हाका स रितीन कुमक केल्ल्या त्या प्रत्येक या जागा पासत अर्गां दिता तुका सोमिया सगळ्या म्हज्या काळजा कोणा कडेन सांगा नाका पूण गुपीत रितीन म्हाका कुमक दिल्ल्या जेवंक दिल्ल्या कश्टान म्हजी दुखां पसुरल्या गुपीत रितीन आमकां खाणा वरवीं दिल्ल्या कश्टांनी आमकां आदार दिल्ल्या त्या याजकां पासत अर्गां दिता तुका सोमिया सगळ्या म्हज्या काळजा आमच्या कुटुंबांतल्या सैऱ्या मदल्या आमच्या पाद्र्या पासत अर्गां दिता तुका सोमिया सगळ्या म्हज्या काळजा आनी कोणें तुका कितें केलां त्या पाद्र्या पासून उडास काड वियांनी ओमांत जुजेवाज ओमांत निवृत्त जाल्ले पाद्र्या पासात आमकां सेवा दिल्ले त्या सर्व याजकां पासत अर्गां दिता तुका सोमिया सगळ्या म्हज्या काळजा तर भाव म्हणून आतां निमाणें आमच्या पाद्र्या खातीर मागया दुसऱ्या महाझुजा वेळार कॉन्सन्ट्रेशन कॅम्पांत एक सेमिनारिस्ट आसुल्लो मस्त कश्टलो कशी भायर आयलो सेमिनारी परतून गेलो पाद्र्याप जालो वर्द मेळ्ळी बिसायबान ताका फिरगजेक धाडलें पूण त्या फिरगजेंत लोक मात्र मस्त चाप्पे ह्या पाद्र्यापान कितलें काम केल्यार ताका प्रोत्साहन दिनातले सपोर्ट करिनातले ह्या पाद्र्यापान ताका ही गज नातली कश्ट काडून खंय मागोवन ही गज बांदली जाल्यार लोक मात्र मिसाक येनातलो निराशी जालो 1-2 वर्सां उपरांत त्या वर्साच्या क्रिस्मसाकय लोक कोणीय येवनातलो इतलें बेजार जालें की 20 वर्सांनी तो गेलो आनी म्हणालो म्हाका ट्रान्सफर दिया आनीकय मनीस हांव बरें काम करता बिसायबान जायत म्हळें तुका ट्रान्सफर दिवच्या पयलें मात्र म्हाका त्या लोकांक मेळजे म्हणालो बिसायब ह्या पाद्र्याबा सांगात ह्या फिरगेजेक आयलो आनी सकयल लोकांक सांगात घाल बिसायब म्हणालो तुमच्या ह्या पाद्र्याबा आमी ट्रान्सफर दिता आनी लोक म्हणलो ना ट्रान्सफर दिवचें नाका तो आमकां जाय कित्याक जाय पळय क्रिस्मस जालें तुमी कितले जाणां मिसाक आयल्यात कोणी येवनात हांव ताका ट्रान्सफर दिता थोडे मालगोडो पाद्र्या मातारो मालगोडो मनीस तांतलो उठलो आनी म्हणालो सायबाणो बिसायबाणो तुमी आमच्या ह्या पाद्र्याबाक ट्रान्सफर केलें जाल्यार आमच्या फिरगेचो एकूच उज वाडत तुमी येयल्ल्या बरीं जायत बिसायबाणो तुमी आमच्या ह्या जाका ट्रान्सफर दिलें जाल्यार आमच्या फिरगेच्या उज वाडागत वेल्ले बरीं जायत रे पाद्र्या आमच्या फिरगेचें उज वाडणिंगी सांजू आमारी वियांनी म्हणटालो एका फिरगेजेंत एक पाद्र्या आसतना फिरगज सोडू थोड्याच म्हयन्यांनी रान म्हण जाती थंयसर जी येतेल्यो रान वाडटलें संतोश पावया आमकां पाद्र्याप दिल्ल्या खातीर तांचे खातीर आमी मागया ताची जिणी आमी मागचे तांची जिणी आनीक समर्पीत जावं दी सेवेची जावं दी ताळण्या ते सवा मदें तांकां सुडकां मेळोवन दी समर्पीत जिणी जिवन एकीनपणान सक्कड आमच्या ह्या जाकांनी मोगान जियोवचे खातीर सक्कड आमी दिंबी घालया आनी तांचे खातीर मागोवन आमची मागणी भेटवया तुमची जाप बापा आमच्या याजकांक सांबाळ बापा आमच्या याजकांक सांबाळ पयल्या मागीर आमी सेमिनारिस्टां खातीर आमच्या कुटुंबांत हांव मस्तना सेमिनारी गेल्यात विविध जाग्यांनी आसात चर सेमिनारी ती तांच्या तरबेतीच्या वेळार बरो आदार मेळोवन दी समर्पीत रितीन तांणी जियोवन तांची तरबेती बरी करून जोडूंक तांकां आदार मेळचे खातीर येवकारिस्तांतल्या जेजू खातीर आमी मागया तुमची जाप बापा आमच्या सेमिनारिस्तांक सांबाळ बापा आमच्या सेमिनारिस्तांक सांबाळ आमच्या तरणाट्या पाद्र्याबां खातीर मागया सुडसुडायेन परत्या उमेदीन पाद्र्याप जावंक ते मुखार सरल्यात आनी ते आतां येदोळ शेतांत आसात तर तरणाट्या पाद्र्याबांनी समर्पीत रितीन जियोंक परमळीत जावंक तेंते सवा ताळण्या मदें तांणी जैत व्हरूंक त्या साध्य जायशें जेजू तांकां कृपा दी म्हूण आमी मागता बापा आमच्या याजकांक सांबाळ बापा आमच्या याजकांक सांबाळ सर याजकांक उर्बा दी सुटसुडाय दी
बरी भलायकी दी. प्रत्येक जण निवृत्त जाल्ल्या सक्कड आमच्या निवृत्त करण्याच्या याजकांक, ह्या घरांत आसच्या सक्कड याजकांक बरी भलायकी दी. तांकां सुटसुटाय दी. विघ्नांतले आपायांतले तांकां राख म्हण मागता. बापा आमच्या याजकांक सांबाळ. लोकांतल्यान आमच्या याजकांक सहकार आनी मोग मेळोवन दी म्हण मागता. बापा आमच्या याजकांक सांबाळ. सर पिडेस्त याजकांक बरी भलायकी दी म्हण आमी मागता. बापा आमच्या याजकांक मिसांव गांवांनी वावुरच्या सक्कड याजकांक तुजें बेसांव दी म्हण आमी मागता. बापा आमच्या याजकांक सांबाळ. आमच्या कुटुंबांत हांव, आमच्या घरांत हांव फादराप जाल्यात, सैऱ्या मदें फादराप जाल्यात. कोण ते? तांकां बेसांव दी म्हण आमी मागता. बापा आमच्या याजकांक सांबाळ. तर भाव भयणो, निमाणे जेजू संवसाराचो उजवाड. याजका मरिपात तोच जेजूवाद सगळ्यांक उजवाड जाला. घरांनी फिरगजांनी संवसारांत याजक आमचे उजवाड प्रकोसन दीत. प्रत्येक मणिपुरांत आमचे याजक कश्ट जातात. तांणी सेवाकाराचे ही गरजो नाश केल्यात. तें आनी हेर गांवांनी आसच्या सर याजकांक बोळ दी, गटाय दी. हे जेजू तूं उजवाड. ह्या याजका मरिपात सगळ्यांक उजवाड प्रसरून दी म्हण मागून ही जगाक केल्ला ಬೆಳಕಾಗಿ ಬಾ ದೇವ. ಯಾಜಕ ಮರಿಪಾತ್ ಈ ಜುಜು ತು ಉಜ್ವಾಡ್ ಜಾವಣ ಯೇ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿಲ್ಲ ನೀನಿಲ್ಲದೆ ಯಾಜಕ ನಸ್ತಾನೆ आमकां उजवाड ना. तांकां आमकां दी, तांकां आमकां सहकार दिवं, बोळ दी, गटाय दी म्हूण सगळ्या याजकाक येवकरीत त्या जेजूक समर्पण दिवन ही आमी गीत गावया. कोणा बसून जाय बसचें, उरल्यान दिंब्यांनी आसून जेजूक समर्पण दिवया तांकां. आनी ही जगाक केल्ला बेळकागी बा देवा मागून आमचें आराधन संपोवंक प्रयत्न. ಈ ಜಗಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬೆಳಕಾಗಿ ಬಾ ದೇವ, ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿಲ್ಲ ನೀನಿಲ್ಲದೆ. ಈ ಜಗಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬೆಳಕಾಗಿ ಬಾ ದೇವ, ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿಲ್ಲ ನೀನಿಲ್ಲದೆ. ನನ್ನ ಬದುಕಿನ ಹಗಲಲ್ಲಿ ಬಾ ದೇವ, ಈ ಹಗಲಲ್ಲೂ ಏಕಾಂತವೇ. ನನ್ನ ಜಗಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬೆಳಕಾಗಿ ಬಾ ದೇವ, ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿಲ್ಲ ನೀನಿಲ್ಲದೆ. ನನ್ನ ಬದುಕಿನ ಹಗಲಲ್ಲ ಬಾ ದೇವ, ಈ ಹಗಲಲ್ಲೂ ಏಕಾಂತವೇ. ಹೊತ್ತು ಹೋಗದು ನೀ ಬರದೆ ಈ ಬಾಳಲ್ಲಿ, ಕತ್ತಲಾಗದು ಈ ಬದುಕು ನೀನಿತ್ತಲಿ. ಹೊತ್ತು ಹೋಗದು ನೀ ಬರದೆ ಈ ಬಾಳಲ್ಲಿ, ಕತ್ತಲಾಗದು ಈ ಬದುಕು ನೀನಿತ್ತಲ್ಲಿ. ಈ ಜಗಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬೆಳಕಾಗಿ याजक मरिपात आमच्या घरांत, आमच्या गिरगांत, आमच्या कुटुंबांत उजवाड येवं दी, बेसांव येवं दी, आदार येवं दी. येवं दी सगळ्या सर याजक तांचे आत्मीक बेसांव ताणें आमकां बेसांव दिलां. हे बेसांव आमचेर येवं दी, आमच्या रानांचेर येवं दी, बेसांव येवं दी. जेजू तूं नायन धर. ನೀನಿರದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾನ್ಯಾರೋ, ಈ ಮನೆಯ ಹಂಗೆ ತಕೋ. ಮನೆಯೊಡೆಯ ಮನೆಯೊಳಗೆ ನೀನಿಲ್ಲದೆ, ಒಳಗೆಲ್ಲ ಹುಸಿ ಬದುಕು. ನೀನಿರದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾನ್ಯಾರೋ, ಈ ಮನೆಯ ಹಂಗೆ ತಕೋ. ಮನೆಯೊಡೆಯ ಮನೆಯೊಳಗೆ ನೀ
ಜಗಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬೆಳಕಾಗಿ ಬಾ ದೇವ, ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿಲ್ಲ ನೀನಿಲ್ಲದೆ. ನನ್ನ ಬದುಕಿನ ಹಗಲಲ್ಲಿ ಬಾ ದೇವ, ಈ ಹಗಲಲ್ಲೂ ಏಕಾಂತವೇ. ಹೊತ್ತು ಹೋಗದು ನೀ ಬರದೆ ಈ ಬಾಳಲ್ಲಿ, ಕತ್ತಲಾಗದು ಈ ಬದುಕು ನೀನಿದ್ದಲ್ಲಿ. ಈ ಜಗಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬೆಳಕಾಗಿ ಬಾ ದೇವ, ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿಲ್ಲ ನೀನಿಲ್ಲದೆ. ಈ ಜಗಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬೆಳಕಾಗಿ ಬಾ ದೇವ, ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿಲ್ಲ ನೀನಿಲ್ಲದೆ. ಈ ಜಗಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬೆಳಕಾಗಿ ಬಾ ದೇವ, ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿಲ್ಲ ನೀನಿಲ್ಲದೆ. परत दिंबिगल्या आमच्या ह्या जकांक आनी आमकांत सोम्याच्या पांयां तळा समर्पण दिवया. आमकां पाद्र्या बांदिल्लीं बेसांवां कितलीं जातीत जेजूजींत बेसांव ताणें आमकां दिल्यान, आनी मुखारी जाय आमकां बेसांवां. आमकां पाद्र्याक जाय, आमच्या पुताक आमच्या नातवाक देवाचें आपणें मेळोवन दी, पाद्र्याक जावं दीत अशें मागून दिमी घालन जेजूचें बेसांव आमी जोडया आनी हे देवाडा सक्रामेंता म्हणलें गीत आमी गावया. Ora sacramenta sastanama koruya purvilyatya rupa badla novyoriti adarya विश्व्या भावार्थाची बोल दिव्या. जशीं बापाक तशींच सुताक उल्हास आनी स्तुती जावं. पदवी महिमा ससना ससना एकाच ताळ्यान हरसिता. तुका दोगाच्या स्पिरिताक समा समी वाडटा. आमेन. प्रार्थुया. ये जेजू ह्या पवित्र सक्रामेंताकाल तुज्या कश्ट आनी मरणाचो उडास तुवें आमकां सोडलाय. तुज्या पवित्र मिस्त्रांक आमी मान करतना आमकां तुवें दिल्लीं सर देणी आमी तुका अर्गां दिता. आमच्या भुरग्यांक, आमच्या युवा जनांक, आमच्या याजाक आनी आमकां सोमेजता. तुज्या सुबाम देणी आनी बर म्हूण आमी मागता. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासना. ಈ ಜಗಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬೆಳಕಾಗಿ ಬಾ ದೇವ, ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿಲ್ಲ ನೀನಿಲ್ಲದೆ. ನನ್ನ ಬದುಕಿನ ಹಗಲಲ್ಲಿ ಬಾ ದೇವ, ಈ ಹಗಲಲ್ಲೂ ಏಕಾಂತವೇ. ಈ ಜಗಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬೆಳಕಾಗಿ ಬಾ ದೇವ, ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿಲ್ಲ ನೀನಿಲ್ಲದೆ.
ನನ್ನ ಬದುಕಿನ ಹಗಲಲ್ಲಿ ಬಾ ದೇವ ಈ ಹಗಲಲ್ಲೂ ಏಕಾಂತವೇ ಮುಂದೆ ಹೋಗುವೆನು ನನ್ನ ಯೇಸುವಿನೊಂದಿಗೆ ಹಿಂದೆ ನೋಡದೆ ಹೋಗುವೆನು ಆ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟುವ ತನಕ ಹಿಂದೆ ನೋಡದೆ ಹೋಗುವೆನು ಆ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟುವ ತನಕ ಮೊಘಲ್ ಪುತ್ರ ಸೋಬೆ ओंकार मोरे आशीर्वादी आमकां भगिवन कुर्साचे कुरवेन देवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमीन.